येवकार हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या बंदरावयल्यान आनी गोंयच्या रेल्वे मार्गांतल्यान कोळशाची निर्यात, पूण गोंयाक त्याचो फायदो कित्याक जायना? सरकाराचे कोळसो माफिया बरोबर चल्लां मिक्सिंग फिक्सिंग. आम आदमी पक्षाचो सणसणीत आरोप. कदंबा पठार सांकवाळचे देवतेर उंचेल्या इमारतींक परवाने. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेंकरची चौकशी, मागला आर्जीचो आमदार विरेश बोरकारान. फुडल्या वर्सा सावन उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, कृती आराखडो तयार केले उपरांत लागतले चालीक, सांगले शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार फुडल्या वर्सा सावन उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चालीक लायतले. शिक्षण मंत्री आसलेल्या मुख्यमंत्र्यान आयज सांगले. सगळ्या घटकांक विश्वासात घेवन आनी कृती आराखडो तयार केल्या उपरांत हे धोरण चालीक लायतले, प्रमोद सावंतान सांगले. पळयात. पणजेच्या पर्यटन भवनात आयज मुख्यमंत्र्यान शाळा आनी महाविद्यालयां खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण संक्रमण मार्गदर्शक टुगेदर अजायल सुरू केले. हे पुस्तक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म फाउंडेशनान प्रकाशीत केलां. मॅनेजिंग ट्रस्टी जीडीपी फाउंडेशन किशोर एम शाह हांणी बरयलां. लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर माधुरी कणितकर हांणी प्रास्ताविका बरयल्या. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी रिलेटेड हायर एड्युकेशनाची पुराय टीम तांणी आज प्रेजेंटेशन दवरलेलें. इन फ्युचर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हायर एड्युकेशन कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले, होलिस्टिकली इन्क्लुझिव्ह ऑफ ऑल. हायर एड्युकेशनांतल्यो सगळ्यो म्हणजे फॉर प्रोफेशनल कॉलेजीस आनी हाजेर ऑलरेडी सुरवात जाला. नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स आमी इन हायर एड्युकेशन लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात जातली, ताची प्रिपरेशन. मुळाव्या शिक्षणांतल्यान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावन गोंय एक पावल फुडें आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. टुगेदर अजायल सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाक आनी मुखार कशें वचप तें कळपाक मदत करतलें. म्हाका दिसता वेगवेगळ्यो गजाली NEPचेर वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन तयारी सुरू आसा आनी आमी एक स्टेप अहेड आमी फॉर द हायर एड्युकेशन एंड फॉर द एड्युकेशन बोथ ऑफ द रिपोर्ट्स ऑलरेडी म्हणजे इट इज both are submitting the reports and we'll start from the education from the lower KG to the first standards आम्ही implement करपाक ह्याच वर्सांतल्यान सुरवात जाता. आणि this book will definitely help for the education and for the other institute also and how to implement, how to go ahead with the new education policy. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. गोंयच्या बंदरावयल्यान वचपी आनी गोंयच्या रेल्वे मार्गांतल्यान निर्यात जावपी कोळशाचेर गोंयाक कसलोच फायदो कित्याक मेळना? आम आदमी पार्टीन सरकाराक विचारला. कोळसो येरादारीचेर सरकारान सेज लावचो अशें मागलां. सरकार चौकशीचें काम करिना, कित्याक तर सरकारान कोळसो माफियां बरोबर हात मेळवणी केल्या, आपाचो सणसणीत आरोप. गोंय सरकार माल व्हरपी ट्रकांचेर सेस लादता अशें सांगून कोळसो आनी हेर माल व्हरपी रेल्वेचेर सरकार सेस कित्याक लादना असो प्रस्न आम आदमी पक्षाची म्हणयारी प्रतिमा कुतिनोन केला. गोंयचे दर्यादेगे वयल्यान आयात निर्यात जावपी आनी रेल्वे मार्गांतल्यान येरादारी करपी कोळशाचेर सेस लादिनासतना गोंय सरकार कोट्यांनी येणावळ वगडायता असो सणसणीत आरोप प्रतिमान केला. आमचे गोंयांत जे कितें येता पळय, जावं इन टर्म्स ऑफ कोल, एनी प्रोडक्ट कोल येता तेन्ना आमी पळयलां की RTO गोवा RTO जे आसा ते तांकां सेज लायतात आनी कितें तरी रेवन्यू आमकां जनरेट करतात गोंय सरकारा खातीर. बट मायंड यू, दीस इज ओनली वेन इट कम्स टू ट्रक्स विच आर कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट इन गोवा. बट आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस घोटाळा and I want to know who all are involved in this घोटाळा, because as in we are in Goa, we have to think about generating revenue for the state. गोंयांत तुम्ही पळयलां आसतलें कितले तरी रेल्वे ट्रेन्स येतात, कोल घेवन येतात आनी आमचोय कोल वता. जेन्ना कोल वता तेन्ना आयकूंक येता ते भाशेन सेज म्हणटात ते खंय लायनात. ट्रेनींतल्यान जे प्रोडक्ट कोल घेवन वता तांकां सेज लायनात. उदकांतल्यान जे देखून शिपींग वता तेकाय सेज लायनात. ते सारे समज सेज लायले जाल्यार आयज आमच्या गोंयांत लाखांनी न्ही कोट्यांनी फायदो रॉयल्टी
कोट्यांनी आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जातलो. पूण हांगा दिसता की खंय तरी हे व्हडले व्हडले जे माफिया आसा, कोल माफिया, जशे की अडानी बीन, हांकां खंय तरी फायदो करपाक म्हाका दिसता सरकाराचो हात आसा. अदरवायज वाय इज द सेज नॉट कलेक्टेड वेन द रेल्वेज आर कॅरिंग कोल. आयकपाक आयले ते भाशेन सरकारान, हांव चड करून सीएमाक सांगूंक सोदता, बाब प्रमोद सावंताक, यू आर द हेड ऑफ द स्टेट आनी तुज्या अंडर येता हे मायनिंग, कोल सगळे तुज्या खात्या सकल. तुका एक सांगूंक सोदता, तूं पळय, हांव प्रतिमा समज रॉंग उलयता जाल्यार तूं पळय, जी ट्रेन कोल व्हरपाक येता तेन्ना खाली येता, ते रेल्वे जी येता खाली येता, पूण खंय तितूंत देखून फायदो, तितूंत देखून खंय ते लोखणाचे खंय वायऱ्यो मोड करून, लोखणाच्यो खंय वायऱ्यो लोखण भरून खंय हाडटात, म्हणल्यार ताजेरय तुमी सेज लायनात आनी कोलूय व्हरता तेजेरय तुमी सेज लायनात. पूण हितूंत हांव सांगूंक सोदतां प्रमोद सावंताक, मातशें हेजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक हांगा कितें तरी घोटाळा आसा, कोणाचे तरी खात्यान हे अमावंट वचपाक लागला, म्हणल्यार कोट्यांनी पयशे फारीक करनाका. समज 5 कोटी आसा, तुका हांव 50 लाख दिता रे, 1 कोटी दिता, असले कितें तरी चलपाक ना. कित्याक अदरवायज आपले स्टेटीक लॉस करून दुसऱ्यांक फायदो कोण करतलो आनी कोण चिंततलो. सो वी हॅव टू सी वेदर युअर ब्युरोक्रेसी ऑल्सो, ब्युरोक्रेट्स देखून तुमचे सगळे सारखे आसा जाल्यार. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. कदंबा पठार आणि साकवाळचे देंवतेर उंचेल्या इमारतींक परवाने दिल्यात. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन ह्यावूय बेकायदेशीर गजालींची चवकशी करची. आदींच उदका आणि विजेचो उणाव, तेतून असल्या नव्या इमारतींक परवानगी मेळटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो आमदार विरेश बोरकारान ह्या संबंधातलो कृती आराखडो मागला. मायकल लोबो सारकिलो आमदार आसूं वा मिका सिंग आसूं, कायदो सगळ्यांक समान आसपाक जाय, विरेश म्हणटा. टीसीपी मंत्र्यान चवकशी सुरू करपाक जाय, फकत चवकशी करून भागची ना, हाचे आदीं टीसीपीन केल्ल्या बेकायदेशीरपणांचेर कारवाय करपाक जाय. उदक आनी विजेची मागणी विचारात घेनासतना उंचेल्या इमारतींक परवानगी दिल्या, ताचो त्रास थळाव्यांक सोंसचो पडटा. राणेन फळबागांचें कन्वर्शन करपी आनी 16B खाला येवपी जमनींचें रुपांतरण करपाचेरय कारवाय करची, ताणें मागलां. पूण तिसवाडीनूच पळया कितल्योशो इनलिगलिटीज चालूच आसा, जावं टीसीपीन कितलींशीं लायसनां दिल्लीं आसा. आतां तुमी पळया कदंबा प्लॅटो, आयज कदंबा प्लॅटोची हालत कितें जाल्या ती, कित्याक आमकां हो सफर जाता, कारण आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता, आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. हो कित्याक लागून जाता, कारण हांगा व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां येत आसा आनी हे खंयच्या पुरती मर्यादीत उरपाक जायना. जावं तुमचें कितें आसा म्हाका खबर ना, बट हे खंयच्या पुरती मर्यादीत ऑल ओव्हर गोवा आसपाक जाय. आनी कोणान इनलिगलिटी केल्या तेंचेर एक्शन घेवपाकूच जाय. कोणीय आसूं, तो MLA आसूं, तो आनी कोण आसूं, तो सिंगर आसूं, कोणीय आसूं, मिका सिंग आसूं, कोणीय आसूं, तेजेर इनलिगलिटी केल्या जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय. तर आयज साकवाळे तुमी इमानांतल्यान देंवले सकयल, नाल्यार कितलीशी इनलिगलिटी दिसता आसतली तुमकां, कितलेशे कन्स्ट्रक्शन दिसता तुमकां. आनी हे कन्स्ट्रक्शन कशें जाता, कोण तांकां लायसन दिता, टीसीपी दिता काय कोण दिता? टीसीपी दितात म्हणून हें जाता. सो समज विश्वजीत राण्याक दिसता की तूं एक्शन घेता म्हणून, नाल्यार तुवें जाता इतले बेगीन सगळ्या कडेन एक्शन घेवची, इनलिगलिटी खंय खंय चालू आसा, जावं ही कन्स्ट्रक्शनां टीसीपीन कशी लायसनां इश्यू केल्या, ह्या दोंगरांचेर जे ऑर्चल लँड आसा, ऑर्चल लँडाचेर कशी लायसनां इश्यू केल्या. रिजनल प्लॅनान ना, खुबशे कन्स्ट्रक्शन अशी जाल्लीं आसा जी रिजनल प्लॅनान ना. हेज्या पयलू 16B नांवान कितलेशे फटयले, केस टू केस स्टडी केली, मात अजून पर्यंत तेजो निकाल काय येवंक ना आनी जाय तशी तांकां कन्स्ट्रक्शन बांदपाक दिली. की उदक 5 वरां दितले, पयलू म्हणटाले 24 वरां दितले म्हणून, आयज 24 वरां सोड, आयज 1 वर पासून उदक मेळपाक डिफिकल्ट जाल्लें आसा. आनी ही सॅड रियलिटी आसा गोंयची. तशेंच पावर सप्लाय, आतां तुमी पळयता कितलेशे कडेन पावर कट डावन जाता आनी हो चालूच आसा कट डावन जावपाचो. हो कमी जायना, कित्याक लागून आयज जो आमचो लिमीट आसा ती क्रॉस जाल्ली आसा. आयज समज ट्रान्सफॉर्मर आसा, ट्रान्सफॉर्मराक अमकोच लिमीट आसली, ती लिमीट क्रॉस जावन आयज पार पडलेली आसा. आनी ते न्यू जे इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते न्यू इम्प्लिमेंट केल्लेच ना. उदकाकूय सेम जाल्लें आसा, उदक जितलें मेळटा तितलेंच मेळटा, तेचे वयर जाल्लें ना. सो हे खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आनी हेका लागून टीसीपीन जावं सीएमान एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय. आरजी लोकांचो आवाज जावन रावतली, लोकांनी आपले प्रस्न आपणा मेरेन पावोवचे, आपूण ते विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो, अशेंय विरेशान सांगलें. तेन्ना गोंयकारांचे डिफरंट विशय जे आसा, जे इतली वर्सां जालीं सारकी दाखोवंक ना, जावं एसेंब्लीन फकाणां केल्ली वयता, सारके तेजो प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय एसेंब्लीन, जे खरे भशेन मांडपाक जाय. ऑपोजिशनान जे भशेन मांडपाक जाय ते मांडूंक ना. जर गोंयकारांक कितें सांगपाक जाय, हे विशय आयडियाज
जावं सजेशन्स कितें आसा ते घेवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी सान आंद्रे जे विशय आसा ते घेवपाक लागून आमी एक आमची ईमेल एड्रेस आउट करतले. आमकां खुबशे व्ह्यूज मेळिल्ले आसा, सजेशन्स ऑलरेडी मेळिल्ले आसा, बट गोंयकारांक हो ओपन प्लॅटफॉर्म दिता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स की तुमचे कितें सजेशन्स आसा, इश्यूज आसा ते तुमी धाडचे आमकां ईमेल एड्रेसाचेर. आमी तेजी स्क्रुटिनी करतले, आमी ते पळयतले की खंयचे इश्यूज, खंयचे जे सजेशन्स आसा, खंयचे आयडियाज आसा, जे आयडियाज इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयांत इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयकारांक हिता खातीर इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी गोंयचे जे हित राखून दवरतली तशें आमचें विजन आसा, तें विजन आमी कशें फुडें व्हरतले. जावं सरकार आयज सद्या आयकना, जो रुलींग पक्ष आसा तो आयकना, नाल्यार तांकां आयकोपाक लागून जो आमचो आवाज जावपाक जाय हो आवाज आमी एसेंब्लीन पावयतले. तुमचे कितें विशय आसा, तुमचे आयडियाज आसा, सजेशन्स आसा, यू आर ऑल वेलकम. आमी टील 18th पर्यंत 18 तारीख पर्यंत आमी हे ओपन दवरतले. तेच्या फाटल्यानूय करूं शकतले, बट आमकां अमकेच टायमार ते सजेशन्स घालपाक मेळटा. सो टील 18 पर्यंत ही आमची ईमेल एड्रेस आसा ती ओपनूच आसतली, बट टील 18 पर्यंत एसेंब्ली सेशनाक जे आमचे विशय मांडपाक शकतले, आमी विशय घालपाक शकतले. सो हे तुमी घालूंक शकतले. ते मुद्दमूच नोट करून घ्या. आमची जी ईमेल एड्रेस आसा ती mla.sanandre.gvs@gov.in. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जमीन वेव्हारांतले बेकायदे वेव्हार उक्ताडार हाडप आनी लोकांक परतून पारदर्शक ओडीपी मेळोवन दिवप होच ओडीपी रद्द करपा फाटलो हेत भाजपान म्हटलां. ओडीपीत बेकायदेशीरपणां घुसोवपाक जे जे जबाबदार आसात तेंचेर कारवाय जातलीच. तेंच्यांनी व्हिक्टीम कार्ड खेळपाचें बंद करचें अशा उतरांनी मायकलाचें नांव घेनासतना मंत्री विश्वजीत राणेचे भुमिकेचें भाजपान समर्थन केलां. खाजनाच्यो जमिनी टेनंटेड एग्रीकल्चरल लँड नॉन डेव्हलपमेंट झोन कन्वर्ट केल्यात अश्यो साबार कागाळी सरकारा मेरेन पावल्यो. देखून कांय ओडीपी सरकारान रद्द केल्यात. ज्या जाग्यांचेर एक्सपर्ट कमिटी नेमून नवे बरे ओडीपी दिवपाचो टीसीपी यत्न करतली. जाका भुजपाचो भंय जाला ताणें आपणाक टार्गेट करता म्हणपाची भास सोडून दिवची, भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक म्हणटा. आयकात. ओडीपीज जर खाजन लँड, टेनंटेड एग्रीकल्चरल लँड, नॉन डेव्हलपमेंट झोन हे कन्वर्ट करपाक लागलो जाल्यार तो एक डिस्ट्रक्शन प्लॅन जाता, आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन जायना. आणि म्हणून ह्याच खातीर जेन्ना स्पेसिफीक कंप्लेनी गोंय सरकाराच्या टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन आयल्यो, मंत्र्या कडेन आयल्यो, सरकारा कडेन आयल्यो, स्पेसिफीक कंप्लेनी की एनडीझेड कन्वर्ट जाल्ले आसा थोड्या ओडीपीनी, टेनंटेड एग्रीकल्चरल लँड कन्वर्ट जाल्ले आसा जे अंडर गोवा लँड यूज एक्ट करूंक शकना, अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड करूंक शकना. पूण असल्यो गोश्टी घडून करून जेन्ना सरकाराच्या नदरेक हाडून दिल्यो गेल्यो आनी जेन्ना खाजन लँड्स कन्वर्ट जावपाक लागली, कन्वर्ट केली, तेन्ना सरकारान टाउन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान आनी नगर नियोजन मंत्र्यान एक बरें डिसिजन घेतलें की हे ओडीपीज सस्पेंड करपाचे. हे ओडीपी सस्पेंड करून एक कमिटी गठीत केल्या एक्सपर्टांची अंडर चीफ टाउन प्लॅनर, जातूं भितर CIIचे मेंबर आसा, जातूं भितर बाकीचे प्रोफेशनल बॉडीज आसा, क्रेडाय आसा, आर्किटेक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स आसा, एक्सपर्ट्स आसा, प्रोफेशनल्स आसा, हांचे सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन आसा. आणि ही कमिटी आपलो अहवाल, आपलो रिपोर्ट डिपार्टमेंटाक सादर करतली. आमी सरकाराचे, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे, मंत्र्याचे तोखणाय करता की एक फर्म डिसिजन घेतला की प्रत्येक इल्लिगॅलिटी जी ओडीपीत घुसल्या ती भायर उडोवपाक जाय आणि वायलेटर्स जे आसा
ज्यांनी इल्लिगॅलिटीज केल्ल्यो आसा तो कोणूय आसूं, ज्या तरेन मंत्र्यान म्हणलां बाब विश्वजीत राणेन की कोणूय मनीस आसूं, इल्लिगॅलिटी कोणें जर घुसयल्या जाल्यार ताजेर कारवाय जातली, योग्य तो प्रोसिजर चालीक लागतलो. सो हातून विक्टीम कार्ड खेळपाचें थोड्यांनी बंद करचें आणि टार्गेट आपल्याक करता, पॉलिटिकल ओपोनंट म्हणून टार्गेट करता, ही भाशा उलोवपाची बंद करची. गोवा 365 खातीर चामचारी. भारतात 8,084 नवे कोविड-19 दुयेंती सापडल्यात. कोरोनाक लागून 10 जाणांक मरण येयलां. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सोमारा आंकडेवारी जाहीर केल्या. सोमार मेरेन कोविड सक्रिय दुयेंती 47,995 आसले. मरप्यांचो आंकडो वाडून 5,24,771 जाला. गोंयांतय दिसपट्ट्यो केसी वाडल्यात. आयज 44 नवे दुयेंती सापडल्यात. जानेवारीत कोविडाच्या तिसऱ्या ल्हारा उपरांत आयतारा निमण्या सप्तकांत भारतात कोविड-19 संख्येत सगळ्यांत चड वाड जाल्या. नवे दुयेंती 23,000 परस चड वाडून फाटल्या सप्तकांत दुप्पेट जाले आनी चड करून सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी संसर्गांत वाड जाल्या. पूण मरण येवप्यांची नोंद व्हडा प्रमाणात वाड जावंक ना. भारतातले सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 2.2%. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 3.24%. 24 वरांत 10 जाणांक मरण. भारतात 24 वरांत 8,084 नवे कोविड-19 दुयेंती. एका सप्तकांत सुमार 50,000 केशी. जानेवारीच्या ल्हारा उपरांत सगळ्यांत व्हडली वाड. ही वाड NCR भर पातळिल्ली आसूं येता. हे शेजारच्या हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशांतल्या वाडट्या दुयेंतीक लागून स्पश्ट जाता. हरियाणा ह्या सप्तकांत 2,029 दुयेंती मेळ्ळे, जे 65% वाडले आनी UPची टॅली 32% वाडून 1,295 जाल्या. दक्षिण राज्यांनी कोविडाच्या आंकड्यांनी मातशी वाड दिसून आयल्या. कर्नाटकांत नवे दुयेंती 84% वाड, तामिळनाडून 63% वाड, तेलंगणा 97% आनी आंध्र प्रदेश 86% वाड. गुजरात, बंगाल, पंजाबात फाटल्या सप्तकाचे तुळेंत चड दुयेंती वाडले. महाराष्ट्रात 17,380 नवे दुयेंती सापडले. फाटल्या सप्तकांत 7,253 दुयेंती आशिल्ले जाल्यार 140% ते वाडले. केरळांत सुमार 14,500 दुयेंती मेळपाची शक्यताय आसा. राज्याचो डेटा एका दिसा उपरांत एक सप्तकांत 70% परस चड वाडला. एकठांय करून ह्या दोनूय राज्यांनी भारतांतल्या नव्या दुयेंतींचो आंकडो ह्या सप्तकांत 65% जाला. कितल्याशाच तज्ञांनी सांगलां की सध्या केशी वाडप ही नव्या ल्हाराची लक्षणां न्हय, जाल्यार थळाव्या पावंड्यार ह्या दुयेंतांतले उतार चढाव आसूं येतात. पूण फुडल्या कांय सप्तकांत आंकड्यांचेर बारीक नदर दवरपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एखाद्रे दिसाळ्याक रीण दिवप हो फौजदारी गुन्यांव जावं नजो. पोरण्यो गजाली उस्तून काडून विरोधकांक अशे तरेन सोंपोवपाचो डाव मोदी सरकाराक म्हारग पडटलो. लोकच रस्त्यार देंवतले. केंद्र सरकारान सुडाचें राजकारण बंद करचें काँग्रेसीन मागलां. ईडीन म्हटल्यार एन्फोर्समेंट डायरेक्टरात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हांकां नोटीस धाडून चौकशेक हजर रावपाक सांगला. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन ईडी कचेरी मेरेन रॅली काडून ताचो निशेध केलो. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विरोधकांक अशे तरेन सतावप मोदीक बुचतले अशें म्हटलां. The method which the central government is adopting is one clearly of vindictiveness. You don't take on personal matters like this to score political brownies. And what is being done, you want to say Congress Mukh Bharat by trying to put people in jail, this will rebound on you. Remember, if you point one finger at someone, four fingers point at you. And I think this move to try to equate this giving of a loan as a criminal act is completely wrong. This kind of vendetta of politics, which is prevalent throughout the country in BJP ruled states headed by the BJP at the center, is predominantly spelling out and spilling on the roads. If the central government does not take corrective action, I can assure that the people will come out on the roads and will teach the central government.
गोय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान ह्या प्रकरणाचो इतिहास सांगून मोदी सरकार विरोधकांक कशे तरेन सोंपोवपाचो यत्न करता ताचेर उजवाड घातलो. एखाद्या दिसाळ्याक रीण दिवप गुन्यांव होय ताचो प्रस्न. नॅशनल हेराल्डाची केस थोडीशी माहिती सांगता. नॅशनल हेराल्ड म्हणटा तो पेपर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, रफी अहमद, आचार्य नारायण देव हे सगळे फ्रीडम फायटरांनी मिळून एकठांय येवन काडिल्लो हो न्यूजपेपर. ताचे रिजन एकूच आशिल्लें की जेन्ना भारताक इंडिपेंडन्स जाय आशिल्लो आनी पूर्ण भारतभर ती मेसेज वचची इंडिपेंडन्साची, लोकांक ताचे बद्दल म्हायती मेळची म्हणून ह्या दृष्टिकोनान काडिल्लो हो न्यूजपेपर. आनी जेन्ना ऑगस्ट 1942 साली जेन्ना क्विट इंडिया मुवमेंट महात्मा गांधीन जेन्ना क्विट इंडिया मुवमेंट म्हणून काढलो तेन्ना ब्रिटीश सरकारान हो न्यूजपेपर बॅन केलो. आनी त्या दिसा महात्मा गांधीन सांगिल्लें की दिस इज अ ट्रॅजेडी टू नॅशनल मुवमेंट. ताज्या उपरांत आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. हो पेपर चालूच आशिल्लो. करता करता हो न्यूज चॅनल हो न्यूज पेपर लॉसान गेलो आणि साल 2002 ते 2011 या 10 वर्साच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षान ह्या न्यूज पेपराक 90 कोटी रुपया लोन दिलो या 10 वर्साच्या कार्यकाळात. आणि ते 90 कोटी रुपया लोन 67 करोड रुपीज टुवर्ड सॅलरी, म्हणजे जे आज तुम्ही प्रेस भाव जे हांगा जमल्या तांच्यो सॅलरी, तांच्यो VRS हाका ते पैसे यूज जाले. आणि उरिल्ले बॅलन्स पैसे गव्हर्नमेंटाचे टॅक्सीस, लायटीची बिलां, त्या बिल्डिंगेचे टॅक्सीस तुमचे हे फारीक करपाक यूज जाले. सो प्रेस जनरलाची सॅलरी दिवप, तांकां VRSचे पैसे दिवप हो क्रायम. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. ह्या सप्तकात हवामान दमट उरतलें. आयज घोग्यांनी पावस पडटलो. ताका गडगडाचो सांगात मेळूं येता. कांय वाठारांनी मात हय न्हूसो पावस शिंवरतलो. हवामान खात्याचो अदमास. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो. काल सेगीत पावस चडलो. देखून तापमान सुमार 3 अंशांनी कमी जालें. चडीत तापमान 28 आनी उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावले. आजचे हवामान थंडाय हाडटले. चडावत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आनी 20 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतले. वादळी हवामानाक लागून IMDन कोकण दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी लोकांक धोक्याची शिटकावणी दिल्या. आयज घसघसतलो पावस. सप्तकभर कमी चड प्रमाणात पावस. आयचे तापमान चडावत 29 जाल्यार उणें 20 डिग्री सेल्सियस. कोकण दर्यादेगेवयल्या नुस्तेकारांक सादुरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ह्या सप्तकात हवामान दमट उरतलें. आयज घोग्यांनी पावस पडटलो. ताका गडगडाचो सांगात मेळूं येता. कांय वाठारांनी मात हय न्हूसो पावस शिंवरतलो. हवामान खात्याचो अदमास. काल सेगीत पावस चडलो. देखून तापमान सुमार 3 अंशांनी कमी जालें. चडीत तापमान 28 आनी उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावले. आजचे हवामान थंडाय हाडटले. चडावत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आनी 20 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतले. वादळी हवामानाक लागून IMDन कोकण दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी लोकांक धोक्याची शिटकावणी दिल्या. आयज घसघसतलो पावस. सप्तकभर कमी चड प्रमाणात पावस. आयचे तापमान चडावत 29 जाल्यार उणें 20 डिग्री सेल्सियस. कोकण दर्यादेगेवयल्या नुस्तेकारांक सादुरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.